नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पर्यटन हंगामांतले पयले चार्टर विमान रशियेच्यान पावले गोंयान. मॉस्कोच्यान आयिल्ल्या विमानांतल्यान 255 पर्यटक गोंय भोंवडेक. राज्यात उटंगराचो पावस. शेनवाराय रेड अलर्ट. झाडां जाली आडवी. राखणे वंटी, कोसळ्ळो, कुशावती सयत म्हादयचे उदकाचे पातळींत वाड. मोहम्मद पैगंबराक उद्देशून सोशल मिडियाचेर केल्ले आक्षेपार्ह पोस्ट. चाळवल्ल्या लोकांनी पुलीस स्टेशनांचेर वेलो मोर्चा. कारवाईचे पुलिशेचे आश्वासन. देशांत अंदू वाघांक मरण येवपाचो आंकडो हुस्क्याचो. जानेवारी ते सप्टेंबरा मेरेन वट्ट 146 वाघांक मरण. NICAचो अहवाल जारी. सगळ्यांत चड 34 वाघ मेले मध्य प्रदेशांत. मनशांचेर हल्लो करपी आक्रमक सुण्यांच्या जातीचेर बंदी घालपाक सरकारा कडेन कितें यंत्रणा आसा? विजयाचो प्रश्न. मुख्यमंत्र्याच्यो वाऱ्यार गजाली. विजयाची टिका. धार्मिक सप्तक मदीं आयिल्ल्यान लोकसभा वेंचणूक एप्रिलांत जावपाची शक्यताय. मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान दिली म्हायती. आयकर भरपाक कळाव केल्ल्या कर्मचाऱ्यांकडल्यान वसूल करात 10 लाख रुपया. दूध उत्पादकांची गोवा डेअरीच्या आम सभेंत मागणी. बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर गोमांस येरादारी. गाडये सयत एकल्याक घेतलो ताब्यात. जप्त केल्ले मांसांचे मोल सुमार 11 लाख. आता खबरो विस्तारांत. पर्यटन हंगामांतले पयले चार्टर विमान आयतारा सकाळी मॉस्कोंतल्यान गोंयांत दाखल जाले. ह्या विमानांतल्यान वट्ट 250 प्रवासी आयल्यात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार सध्या रशिया आनी युक्रेनाक झूज चालू आसा. मात त्या झुजाचो ह्या फ्लायटीचेर कांयच परिणाम जावंक ना हे दिसून येता. अभी टोटल 280 है, इसमें 150 लोग हमारे लिए आए हैं और चार्टर में. दूसरा फिर शेड्यूल फ्लाइट है ना उसमें. अच्छा, ये फर्स्ट फ्लाइट कहाँ से है? फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम मॉस्को. अच्छा, फर्स्ट फ्लाइट फॉर द सीजन. अच्छा. हाँ, ये सीजन का फर्स्ट फ्लाइट है. ओके, रशिया में वार है, ये सब है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके फर्स्ट फ्लाइट लेंगे. और ये सीजन में कितना फ्लाइट एक्सपेक्टेड है आपके? ये सीजन में है ना पर वीक 6 फ्लाइट्स आ रहे हैं रशिया से. ओके, और कजाकिस्तान से भी स्टार्ट होएगा नवंबर से. ओके. और उज़्बेकिस्तान से भी एक बार आ रहा है फ्लाइट. ओके. ये सब मिला के बहुत, ये सीज़न बहुत अच्छा जाएगा. अच्छा. वो है, कोशिश कर रहे हैं हम. होटल का सपोर्ट है, फिर सब आप लोगों का सबका सपोर्ट है, तो अच्छे तरह से लेबर ज़्यादा आएगा. तो वहाँ पर वॉर चालू है, फिर भी आप कैसे मैनेज कर दिया फिर? नहीं, हम तो अभी मैं लास्ट वीक मॉस्को में था 10 दिन के लिए. सबसे जाके बात करके बहुत सारे डिटेल दिया. इधर सेफ है, आप लोगों को इधर आ सकते हैं, क्योंकि उन लोग भी है ना दूसरे जगह नहीं जा सकते. अभी टर्की, इजिप्ट, दुबई, इतना ही जगह वो भी जा सकते हैं. इसीलिए हम सोचे अभी इंडिया के लिए मौका है और गोवा के लिए स्पेशली. विदाउट चार्टर तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे गोवा में, इसीलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए हम इतना कोशिश करके इनको इधर लेके आ रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तो प्रमोशन तो वो कर रहे हैं. ओके, लेकिन उनको ये चार्टर जो लेके आ रहे हैं ना, उनको कुछ फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो वो ज़्यादा कुछ कोशिश करेंगे. अभी आने वाले दिन में वो ज़्यादा कुछ करेंगे. अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फिनेंशियली सपोर्ट चाहिए, तो फिर ज़्यादा लोग आएंगे. This is very exciting for us. This time it's the first charter that's come in. This is from Russia. We've got quite a lot of tourists. We're very excited about the season. This is a very good start. We're looking forward to a very good season. We'll have many more flights coming. We have a lot more charters coming in from different regions. First, of course, this is from Russia. This is our very big player from Biblioglobus. They have sent in their first flight. We are looking forward to many more coming in from many different destinations. मैम, how many passengers are On this flight, there are about 300 or 400 passengers.
राज्यात उटंगराच्या पावसान थैमान, झाडां पडली, पालसणां कोसळ्ळी जाल्यार न्हंयांच्या पातळींतूय मोठी वाड जाली. शेनवारा राज्यांत पावसाचो रेड अलर्ट. पळोवया उटंगराच्या पावसान राज्यांत जाल्ली पडझड. फाटल्या 24 वरांत राज्यात सुमार 4 इंच पावसाची नोंद जाल्या. शेनवारा पावसाचो राज्यात रेड अलर्ट. शेनवारा गोंयांत सगळे कडेन उटंगाराच्या पावसान पडझड पळोवपाक मेळ्ळी. पणजे आल्तिनार आनी करंजळे रस्त्यार झाड आडवें जालें. सीसीपीच्या ट्रकाचेर झाडाची फानी पडली. सातबूर लोकांनी वेळोच थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान अनर्थ टळ्ळो. आमकां कंप्लेन केल्ले हांगा झाड बँड जालां म्हणून आमी येवन रावता थंयता जस्ट आतां आमचे सगळे इंस्ट्रुमेंट येवन रावता थंयता आनी ते एक भितून एक बायल काम करता ती बायलेक बॉब मारले की बाबा झाड पडटा म्हणून ते आयकून आमी सगळे जाण धांव मारले. 3 जाण थंय आनी 2 जाण हांगा गाडयेर पडले. कोणाक काय जावंक ना. कोणाक इंजरी काय ना आमचे लेबर मागचा हांगा कोणाक काय जावंक हे गाडी तुमची ती आमची सीसीटीव्ही आणि कितें गाडयेक डॅमेज बी कितें सगळे गाडयेरूच पडले. ओके 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 ही कसली गाडी ही आमची स्कायलिफ्ट ह्योच ट्री बीन कट करता. ओके 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 घेवन येयल्ले आमी गाडी ओके तेन्ना तो हे जालो तेन्नाच झाड पडलें. रुमडावाडो सड्यार सकाळच्या 5:30 वरांचेर एका घरार राखणे वणत कोसळ्ळी. राखणे वणत कोसळिल्ल्यान घराचे बरेच लुकसाण जालां. A call from local councillor Damodar today that landslide has occurred at Rumbawada near Masjid House, and one toilet block of residential house of Saifullah Sheikh has collapsed due to incessant rainfall for last few days, and also roof tiles of one resident named Anita Parab that has been damaged. So I have directed the Talati. The gratuitous relief will be provided to these affected people, and we have also requested the occupants of residential house which has been affected due to the landslide that we are ready to shift them at the shelter home. So their willingness we want, and we'll shift them to a safety house. Sakwad, sir. Yes, at Sakwad. And we have also proposed actually a retaining wall in that area that since further landslide should not occur as a precautionary measure. So directions will be issued to the PWD authorities to construct a retaining wall. फाटले 2 दीस जाले उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान कुशावती आनी म्हादय न्हंयची पातळी वाडल्या. पारोडेचो पूल लेगीत उदकापोना गेला. आमी सध्या पळयता की गोंयभर सध्या पावसान असो थैमान घातला की सगळे जनजीवन विस्कळीत जालेलें आसा. सत्तरीन तशी स्थिती आसा. ह्यो 2 दीस पावस असो पडपाक लागला की ताका लागून घाटमातासून जें उदक येता आनी हांगा बी पावस पडटा पूण घाटमातासून जें उदक येता ताका लागून न्हंयची जी पातळी आसा ती मातशी वाडत आसा. सत्तरीची जी म्हादय न्हंय आसा, रगाडा न्हंय आसा आनी वेळूच न्हंय आसा तेजी उदकाची पातळी वाडलेली आसा. आनी त्याच बरोबर रस्त्याचे जे गटार आसा, बारीक सारीक व्हाळ आसा तेजे बी उदक वाडलेलें आसा. असो जर कंटिन्यू पावस पडलो जाल्यार पूर ह्यो येतलोच आनी ताका लागून सगळ्यांनी अलर्ट रावन काळजी घेवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोहम्मद पैगंबराक उद्देशून इंस्टाग्रामाचेर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्ल्याच्या प्रकरणात शेनवारा गोंयभरचो मुस्लीम समुदाय आक्रमक जालो. मडगांव, पणजे, फोंड्या आनी म्हापशा पुलीस स्टेशना भायर मुस्लीम समुदायान मोर्चा काडून कोणे हे कृत्य केला ताका अटक करपाची मागणी केली. शेनवारा मडगांव, पणजे, फोंडे आनी म्हापशेच्या पुलीस स्टेशना भायर मुस्लीम समुदायान मोर्चा काडलो. भावना दुखयल्ल्यान समुदाय बरोच आक्रमक जाल्लो. हे प्रकरणात FIR नोंद केल्या. कोणे हे कृत्य केला ताचो सोद चालू आसा अशें DYSP संतोष देसाईन सांगले. त्यांची हें आसली की त्यांची देवाची एक व्हिडिओ व्हायरल जाला आणि तो तेजेर वल्गर आसा
आणि तो सारको ना त्यांची धर्माच्या एगेन्स्ट आसा आणि ते ताका लागून त्यांचे रिलिजियस सेंटिमेंट हर्ट जाला त्या खातीर ते येयल्ले तेमी कंप्लेन दिली कंप्लेन दितना आमी इमिजिएटली FIR रजिस्टर केलो FIR रजिस्टर करून आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ते येयल्ले की इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलो आनी जाता तितले बेगीन ते सोदून काडचो म्हणून आमी कल्प्रीट कोण एक्यूज कोण आसा तेतून सोदून काडचो म्हणून आमी तांकां सांगलां की आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी प्रोसेस जे आमचे एक्सपर्ट आसा ते आमचे एक्सपर्ट आमी लायिल्ले आसात आनीक आमी सायबर सेलाचो हेल्प घेवन आमी जाता तितले बेगीन कित्याक हितून आमची टॅक्निकल थोडे हें आसा टॅक्निकल पॉयंट आसा टॅक्निकल ती हें आसल्यान आमकां थोडो मातसो हें जाता आमी जाता तितले बेगीन सोदून काडून आमी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून आमी आरोपी पर्यंत पावतले ही आमी गॅरंटी आसा पयर आमचे मिलादन नबी जाले आमचे प्रॉफिट सल्लल्लाहु बर्थ एनिवर्सरी आसलो सो त्या दिसा पयलीं कोणें आमचो जो प्रोसेशन वयता ताजो व्हिडिओ घातलेलो सो ताजे सकयल बुरशी कमेंट येवपाक लागले सो कमेंट येवपाक लागले ते इंस्टाग्राम ID आसली कॅच मी इफ यू कॅन म्हणून आनी ते कॅच मी इफ यू कॅन जेन्ना आमी तातूंत आनी डीप गेले ताका ओपन केले जाल्यार तातूंत इतले बुरशे म्हणटा ते ऑन मायनॉरिटी इवन मुस्लीम एज वेल एज कॅथलीक रिलिजनाचेर बुरशी कमेंट सो असले कितें आमकां सांगपाचो लज दिसता मिडियाचेर आनी हो जो मनीस आसतलो आमी पर्टिक्युलर एका देव म्हणटा तो तेका भिरांतूच आसपाना ताणें असले बुरशे केले आयज पर्यंत म्हाका दिसता आमी जाल्यार आमच्या लायफान असले इतले बुरशे कमेंट पळोवना पळय रिगार्डींग अल्लाह रिगार्डींग जिजस रिगार्डींग आमचे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो असले हे जे व्हायरल केला ताणें फक्त खंय ना खंय एक कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करपाक आनी लोकां मदीं उजो लावपाचें काम केलां ताणें जो इंस्टाग्रामार काही दिसां पयलीं जो प्रॉफेट मोहम्मदाची जो बर्थ एनिवर्सरी आशिल्ली त्या दिसाक जो व्हिडिओ घालो ताचेर एक आक्षेपारी कमेंट मारिल्ले कॅच मी इफ यू कॅन ह्या इंस्टाग्राम एकाउंटा वयल्यान वेगवेगळे बुरशी अशे म्हणटात आक्षेपारी कमेंट आयिल्ले आनी त्या कमेंटा वयल्यान आपल्यो भावना दुखताल्यो हाका लागून काल तांणी येवन हांगा मडगांव पुलिसांत कंप्लेनी केल्ली रजिस्टर पुलिसांनी ह्यो कंप्लेनी रजिस्टर करून घेतल्यो गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाकय कंप्लेनी जाल्ल्यो आसात आनी ताजे नंतर ते आज हांगा सकाळीं बशिल्ले कारण जो एक्यूज आसा ताका बेगींतले बेगीन एरेस्ट करचो आनी तांणी पुलिसांक डिवायसपीन तांची लिडरांची मिटींग घेतली आनी डिवायसपीन तांकां सांगलें की कितें प्रॉब्लम येतात इंस्टाग्रामाचो सर्वर जो अमेरिकेक आसता आनी हांगा नासता ताका लागून IP एड्रेस मेळपाक टायम लागता तो ऑफिशियल एकाउंटांतल्यान तांकां ते रिक्वेस्ट धाडिल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे आमी एक्शन घेतले आनी आमची सगळ्यो टिमी धरून ती सायबर सेलाची टीम ही कामाक लागिल्ली आसा फोंडे पणजी आणि म्हापसा पुलीस स्टेशना भायरूय मुस्लीम समुदाय मोठ्या प्रमाणात जमिल्लो तांची एकूच मागणी आशिल्ली ती म्हळ्यार दुबाविताचेर कारवायची अनुबातान मृत जाल्ल्या वाघांचो आंकडो हुस्क्याचो आसा राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण म्हळ्यार NTCAन जारी केल्ले आंकडेवारींत ही गजाल स्पश्ट जाल्या नैसर्गीक आनी अनैसर्गीक अशा दोनूय कारणांक लागून वाघ मेल्यात पळोवया हो खासा रिपोर्ट अंदू वर्सा देशांत वाघ मरपाचें प्रमाण हुस्क्याचें थारला राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण म्हळ्यार NTCAन जारी केल्ले आंकडेवारींत ही गजाल स्पश्ट जाल्या जानेवारी ते 28 सप्टेंबर ह्या काळात वट्ट 146 वाघांक मरण आता मेरेनचो इतले वाघांक मरण आयिल्ल्याचो सगळ्यांत चड आंकडो हे आदी 2012 सगळ्यात चड वाघांक मरण आयिल्ले अंदू जे 146 वाघांक मरण आयला तांची राज्यनिहाल आंकडेवारी आसा ती अशी मध्य प्रदेशांत 34 वाघांक मरण महाराष्ट्रांत 32 वाघांक मरण उत्तराखंडात 17 वाघांक मरण आसामात 11 वाघांक मरण कर्नाटकांत 9 वाघांक मरण आणि राजस्थानात 5 वाघांक मरण
ते भायर ह्या काळात देशातल्या वेगवेगळ्या वाघ राखीव वाठारां भितर 70 वाघांक मरण आयलां. दुर्दैव म्हळ्यार मरण पाविल्ले 146 सुमार 24 हे वाघांचे बछडे आसात. राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण NTCAच्या अहवाला प्रमाण 146 वाघांक आयिल्ले मरण हे नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक हे दोनूय कारणांक लागून आयलां. हातून अपघाताक लागून आयिल्ले मरण वा दोन वाघां मदीं जाल्ल्या संघर्शाक लागून आयिल्ल्या मरणाचोय आस्पाव आसा. तज्ञांच्या मता प्रमाण वाघांच्या शिकारेक वाड जाल्या. कर्नाटकांत 2 जाणांक रंगी हात धरून तांचे कडल्यान सुमार 10.6 लाखांची वाघाची कात आणि नाकटां जप्त केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या कांय वर्सांनी देशांत वाघांचे मरणाची आंकडेवारी आसा ती अशी: 2012 88 वाघांक मरण, 2013 68 वाघांक मरण, 2014 78 वाघांक मरण, 2015 82 वाघांक मरण, 2016 121 वाघांक मरण, 2017 117 वाघांक मरण, 2018 101 वाघांक मरण, 2019 96 वाघांक मरण, 2020 106 वाघांक मरण, 2021 127 वाघांक मरण, 2022 121 वाघांक मरण. अंदू जानेवारी ते 28 सप्टेंबर मेरेन वट्ट 146 वाघांक मरण. देश पातळीचेर वाघांक मरण येवपाच्या घडणुकांनी मोठी वाड जाल्ली दिश्टी पडटा. हाका आमचें गोंयूय अपवाद ना. 2020 वर्सा गोळावले 70 वट्ट 4 वाघांक मरण आयिल्लें, तांकां वीख घालून मारिल्ले. पुराय देशांत हे घडणुकेक लागून बोवाळ पडिल्लो. दुसरे वटेन गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर निकाल दितना हायकोर्टान सरकाराक 3 म्हयन्यां भितर गोंयचो वाघ संरक्षीत वाठार अधिसूचित करपाचो आदेशूय दिला. हे आदेशाक सरकारान सुप्रीम कोर्टात दिल्ली आव्हान याचिकाय कोर्टान न्हयकारल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयकर विभागाचो कर भरूंक नाशिल्ल्यान गोवा डेअरीक 10 लाख रुपयांचो दंड घातिल्लो. कर भरपाक कळाव केल्ल्या कर्मचाऱ्यांकडल्यान 10 लाख रुपया वसूल करचे अशी मागणी दूध उत्पादकांनी शेनवारा जाल्ल्या गोवा डेअरीच्या आमसभेंत केल्या. शेनवारा गोवा डेअरीची आमसभा जाली. आयकर विभागाचो कर भरूंक नाशिल्ल्यान गोवा डेअरीक 10 लाख रुपयांचो दंड घातिल्लो. ताचेर आमसभेत बरीच चर्चा जाली. कर भरपाक कळाव केल्ल्या कर्मचाऱ्यांकडल्यान 10 लाख रुपया वसूल करचे अशी मागणी दूध उत्पादकांनी केल्या. लुकसाणीत चलपी गोवा डेअरीचो पशु खाद्य प्रकल्प सरकाराच्या ताब्यात दिवपाक कांय दूध संस्थांनी मान्यताय दिल्या. तशेंच गोरवां खातीर वखदांचो सांठो आनी 2 दोतोरांची नियुक्ती करची अशी मागणी दूध संस्थांनी केल्या. बिलां पेंडींग आसा आमची बिलां बेगीन पडना बेगीन वाडोवन बिकमींग इकनॉमिकली वायबल नाशिल्लें की दूध बिलां फाटल्यान वचत आमी वाडोवपाकूय शकना. कारण कॅटल फीड आसा वाडयलो जाल्यार तुमकां लॉस जाता. तेन्ना आमी डिसिजन अशें घेतलें की गव्हर्मेंटाक पळयलें की 3 ऑप्शनां दिलीं. एक एनिमल हजबंड्रींत मटेरियल विकतें घेवचें आनी आमकां दिवचें आनी मागीर आमी रिएम्बर्स करतले. आमकां एक्सपेक्टेशन आसलें की आमकां लेस हाजेर मटेरियल मेळटा. सेकेंड ऑप्शन आसला एनिमल हजबंड्री हँडओवर करून तांणी चलोवपाचो. थर्ड ऑप्शन आशिल्लो की प्रायवेट पार्टीन चलोवपाचें आनी मागीर आमकां दिवपाचें. पूण आमकां कंडिशन एकूच आशिल्लें की आमचे फार्मरांक जी रेट धरिल्ली आसा 30 ते 40 पयशे तेच रेटीन दिवपाचें. बाकी कितें आसा तें गव्हर्मेंटान आमकां एप्रुवल दिलां की हँडओवर करप. गव्हर्मेंटाक अशें पळयलां की आमची जी आउटस्टँडींग आसा जवळ जवळ 12 कोटी 47 लाख ती गव्हर्मेंटान टेक ओवर करपाक. एनिमल हजबंड्री गव्हर्मेंटान टेक ओवर आनी गव्हर्मेंटान तो प्लांट चलोवपाचो आनी आमकां दिवपाचो. आनी आमचे जे एम्प्लॉईज आसा जवळ जवळ 24 एम्प्लॉईज आशिल्ले तांची सॅलरी जवळ 13.5 लाख जाता. सो ती आतां आमची गोवा डेअरीचेर पडटा. ती जो चलयता तांच्या सगळ्या एम्प्लॉईजांक दिवपाचें. आनी एक इशू आसलो हे फाटी फर्स्ट टायम पयलीं तांकां मिल्क इन्सेंटीव जे आसा एनिमल हजबंड्री ते टायमार मेळनाशिल्ले 6 म्हयने 8 म्हयने. हे फाटी एप्रील मे जून जुलय हे 4 म्हयन्याचे इन्सेंटीव तांकां चवथी पयलीं मेळ्ळा. जवळ जवळ 7 कोटीची बिलां चवथी पयलीं सगळ्या फार्मरांक मेळिल्ले ना. ताका स्पेशल एफर्ट्स घेतले आमचे मेंबर डॉक्टर गांवां बरोवपाक.
बिलां ती घेवप तांचे कडल्यान करून घेवप जवळ जवळ 166 सोसायटीज आसा सगळ्या सोसायटीक बिलां धाडून ती परत घेवप मागीर ती एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंटाक सबमीट करपाचें रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर रामापाल आसा ताणें एका हातान सगळें करून ते खातीर तांकां टायमार मेळ्ळा आनी हाजे फुडें आमचें प्रयत्न आसतलें की एवरी 2 म्हयन्यांनी तांकां बिलां पडपाचीं पयलीं ती 6 म्हयने 8 म्हयने मेळनाशिल्ली. सर मोबायल व्हॅनीचे दोन हे जाले मोबायल व्हॅलीचे अंडर मिनरल डेव्हलपमेंट फंड आमी 2 वेटरनरी एम्ब्युलन्स मागला. एक आमची डिस्पेन्सरी सांखळे आसा दुसरी कुडचळे आसा. एक नॉर्थाक आनी एक सावथाक आमी मोबायल वेटरनरी मोबायल डिस्पेन्सरी. गोवा डेरी एक्युमुलेटेड लॉस 7 कोटी 7.68 lakhs. एट प्रेझेंट कितले म्हणले तुम्ही 7.68 एक्युमुलेटेड लॉसेस. असं TDS संदर्भात की फायल करून आनी मागीर ते 10 लाख कितें फायन पडले ते इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटा कितें आसा तें जो रिस्पॉन्सिबल आसा ताका तांचे कडल्यान रिकवर करता आनी रेजोल्युशन दिवप. एक्सेस स्टाफ बी ना म्हणून तेजेर कितें विशय जाले एक्सेस स्टाफाचे विशय जालो नॉर्मली स्टाफ आज फोंडा दूध उत्पादक गोवा डेअरीची सर्वसाधारण सभा आली. ह्या सभेन जवळजवळ 170 पैकी 93 दूध उत्पादक आयिल्ले चेअरमॅन दूध सोसायटीचे चेअरमॅन आयिल्ले. दुसरे म्हणल्यार आयज म्हत्वाचे 2 निर्णय जाला हे जी आमची राधिका काळे जी पयली जी इन्क्वायरी आशिल्ली त्या संदर्भान ती जी कामां आसा त्या संदर्भात मातसो बोवाळ जालो सरकारान मातसो बोवाळ जालो पूण ती जेन्ना प्रशासन जे आमचें आसा कारण नगरसेवकांनी सांगलें की तिका आमी पेपर वर्कूच काम दिलां अशी सहीची ऑथॉरिटी ताका कसली ताका दिली ना अशें तरी सांगलेलें आसा. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार जो गोरवां आसा ताका 108 प्रमाणे जशी एम्बुलन्स आसा तशी 2 गाडयो गव्हर्मेंटान सँक्शन केल्ली आसा की खंय गोरवां जखमी जाली जावं कितें तांकां उपचार जाय जाल्यार डॉक्टर सकट 2 गाडयांची खातीर मोबायल व्हॅन केल्ली आसा. आनी एक निर्णय जालो तेंचो की जो आमचो खाद्य प्रकल्प पशु खाद्य प्रकल्प जो आशिल्लो तो गेल्या फाटल्या म्हयन्याच्यान बंद आशिल्लो आनी थंयची कामां हांगा डेरी धाडलेली आसले. तो पशु खाद्य प्रकल्प गोवा डेरीच्यान चलोवपाक जायना जाल्यार सरकारा कडेन तो सुपूर्द करचो आनी सरकारान तो चलोवचो असो ठराव एकमुखी ह्या जनरल बॉडीच्या मिटिंगेन जाल्लो आसा. आनी एक दुसरें म्हणल्यार अजून पर्यंत तेंचे जे प्रशासक जे आसलेले तेंचे अजून पर्यंत तेणी सांगलें की जो निर्णय आसा तो शांतपणान जाल्लो आसा सगळे खंय बोवाळ जावना अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. FC गोवा येता त्या ISL सिजनांत आव्हान दिवपाक तयार आसा. हे फावट विरोधी पंगड मजबूत आसात आनी तांकां टक्कर दिवपाक आमचे यत्न चल्ला. हे फावट आमी ISL ट्रॉफी घरा हाडपाक शकतले काय ना हाचेर आमी भाश्य करपाक शकनात. खेळगडे मेहनत घेता तांकां यश मेळटलेच FC गोवाचो मुखेल प्रशिक्षक मानोलो मार्केज म्हणटा. ऑक्टोबराच्या 2 वेर FC गोवा फातोडेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर पंजाब FCक तोंड दितले. ह्या फाटभुंयेर FC गोवा पंगडान मिडिया कडेन उलोवप केलें. Before the competition, every season I say that this will be a tough competition, but finally, after some games, you will see how the teams are. No, we are still in the beginning of the ISL. Still, okay, you can check, for example, that Northeast is 1,000 times better than last season, but I think that it's still very early to say. Even that we are speaking now about the coaches, but finally we don't play. It's the players who play. Owen Ball is a fantastic coach, and the team is with 2 defeats, 2-0, 3-0. Then it's not about the coaches; it's about the football. Is for the players, and finally. I can repeat the same that in the former question, no? Is every game will be very tough, and I think that we have to be optimistic because we have a very good squad.
always, I think that when you play two seasons in a bubble without crowd and you check my interviews, I feel that we play for the fans. And empty stadiums are a disaster. Well, finally, COVID was a disaster. No? We are very excited to play in Fatorda on Monday in front of our fans. Let's see if the weather is good for this first game. And finally, the crowd, even they play a crucial role, but finally are the team are the players who has to show their qualities, and then we can ask for the crowd that if they can come to the stadium and cheer the team. Every season is different. And if you go to see this season, we have many new faces, new players in the squad. Yeah, I mean, every season for me has been special. But this season, I have a strong belief that we have a very strong team, and if we work together and be in the same on the same page with our coach Manolo, I think we can go all the way this season. But again, this is all I can just say that we have to do it on the pitch. We have to work hard and work for it. Yeah, one of the keys to come here was Manolo. All of us, we know how is Manolo, how he did here, and yeah, well, the life here is more or less same than in Hyderabad. The people also is very friendly. The club also is very good. And now I'm playing here. I want the best for my team, and we wanted to start on Monday well and get the 3 points. Physical condition still has to improve in the Indian players, but if I compare with my first season, now it's 1,000 times better. I think that when I arrived, I remember not all the players. Now practically all of them are very aware that they have to do the correct things out of the pitch, no? In terms of nutrition, in terms of sleep the correct hours. These kind of things are very important. Yeah? Then in terms of physical condition, working in the gym and these kind of things, they are improving the strategies to try to win the games. No, I won't explain now how we will play, but I repeat, we don't have only 11 players. We have a good squad, and if everyone works in the same direction, I think that we will have a very good season. I repeat always, I'm very worried about this. I repeat always the same in this kind of situations. Do you think FC Goa needs to be investing more on foreign players to increase its performance? I mean, we invest the maximum possible and invest in the maximum possible players allowed. So we allow 6 players like every other team, and I think we've got a good bunch of players. Players who have experience in playing in the ISL, but also players who have experience in playing in around the world and success there. So I do believe we have a good bunch of players. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.